हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू चॅनल. सो कशें आहे तुमी? सो आठ टायम 7:30 जालो हय आनी मुगे ड्युटी काबार करून हांव हिंगा वोका आयलो आहा केसो वार माता सारकें. आनी लास्ट व्हिडियोनी म्हाका कमेंट्स येयलोले, मिन्स हांव तेच तुमकां मालाबार गोल्ड मागीर कल्याण आनी दामास जे शॉप दाखयले थिंगा. आतां सबस्क्रायबरांनी म्हाका दोन भाशेन कमेंट केले. फर्स्ट थिंग गोल्डा लागून केला आनी सेकेंड थिंग कार्गो लागून केला. हें इन्फॉर्मेशन तुमकां हांव ह्या व्हिडियोन दिता. हे शॉप जावन हा कल्याण ज्युवेलर्स. सो हिंग तेंच्यांनी म्हाका जायते पॅटर्न दाखयले आनी तितून न्ही डिफरंट डिजायन आहे आनी भांगर सारकेच प्युअर सारके. ओके. आनी तेंकडे दुसरे अदर गोल्ड जे मेळटा डिफरंट डिजायनाचे नेकलेस सेट आनी सगळें बरें आहा तेंगेलें. तुमकां जाय जाल्यार तुमी हिंगासान बाय करपाक शकताय. हे शॉप जावन हा मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स आनी तेंकडे न्ही जायते भाशेन डिफरंट पॅटर्न्स आनी डिजायन्स आहे. जर तर तुमी हिंगा बाय कोत्ताय जाल्यार ते तुमकां दाखोवपाक शकता. हांवें सद्या आतां दोनूय चॅक केलाय आनी तेजो प्रायस आनी कितें तें सगळें डिटेल तुमकडे शेअर केल्या. सो हें वन ऑफ द फेमस शॉप्स इन कुवेट गोल्ड ज्युवेलर्स. आनी हें शॉप जावन हा दामास ज्युवेलर्स. सो हेंच्यांनी म्हाका चेन दाखयलेली 13 ग्रामाची. सो हेंकडे बरें आहा आनी रेट रिजनेबल आहा. तुमी तर घेताय जाल्यार ती लेस कोत्तली. ओके. सो चॉयस तुमगेलो गायस. आनी तुमच्यान दुसरें गोल्ड थिंग वचून चोवपा जाता तुमकां केसो लायक आहा तें. जावं धाकटे भुरग्यांक बेंगल्स, इयरिंग्स, नेकलेस सेट जायते भाशेन मेळटा तेंकडे. सो आतां फर्स्ट जो कमेंट आहा तो 8 ग्रामा चेन जर कोत्तो जाल्यार हिंग कुयटा कितू पयशे पडटो काय म्हूण. सो हेतेच हांवें तुमकां दाखयलोलें. 8 ग्रामा चेन कोत्तो जाल्यार मिनिमम 360-70 केडी तरी जाय. हो प्रायस तेंचेर म्हाका दिलोलो. ऑलमोस्ट 400 केडी धराय तुमी. आनी 13 ग्रामा तरी चेन कोत्तो जाल्यार 500 केडी जाय. ओके. पूण डिफरंट शॉपांनी डिफरंट पॅटर्न मेळटाय आनी तेंगे मेकींग चार्जीस आसताय. ओके. तिनूय हितूनी. आनी तुमी तर आतां सुबेज कोत्तली, नेकलेस कोत्तली जावं आनी कितें कोत्तली जाल्यार आनीक सुबेज पयशे लागता. एटलिस्ट 1,500-2,000 हजार तरी जाय बरें भांगर कोत्तो जाल्यार. आनी आतां कुयटा गोल्ड रेट आहा ती 40.241 फिल्स आहे. आनी कितें म्हणटाय तें हे भाशेन जायत पॅटर्न आहाय. पूण हांव तें सगळें तुमकां दाखोवपाक शकलो ना, कित्याक तेंच्यार म्हाका कितें सांगलोलें, तूं तरी गोल्ड घेत जाल्यार तुमकां आपूण सगळें दाखयत म्हूण, प्रॉब्लम ना म्हूण. आनी ऑफकोर्स नेट जाय, केश चलनाय. ओके. तें तर सगळ्यांकू खबर आहा. तुमी आतां कानातू कोत्तली ओ बेंगल्स कोत्तली ओ फुरीस कोत्तली जाल्यार तेजे पयशे न्ही थोडे जाताय. जे फ्रेंड्स मालाबार गोल्ड शॉप आहा तितून म्हाका सांगलोलें मिनिमम 8 ग्रामा तरी चेन करपा जाय म्हूण. हय. ओके. सो लास्ट म्हणटा तें आतां गोल्ड तर करपा वयतो जाल्यार 500 केडी तर व्हरपा जाय. 500 केडी नाल्यार 400 केडी. आनी बारीक तरी वस्त कोत्ता जाल्यार तुमकां एक 200 केडी. ओके. एक कानातू बी कोत्तो जाल्यार. ओके. आनी कितें जाल्यार म्हाका सांगाय, हांव मागीर तुमकां रिप्लाय कोत्ता जाता ते बरी. पूण चडशें न्ही हांव तुमकां इन्फॉर्मेशन शॉपार वचोन दितलो. ओके. हें जें कितें आयज हें न्ही आयज म्हाका वचपा मेळना. ओके. सदां म्हणून तें बरें जायना. तें हांव काडा लागून गेलोच. जेजो सिटी वता तेजो दाखयता तुमकां. आं. अदे बस केन्ना भायर बी इनकेस म्हाका वचपा पडलें जाल्यार मागीर दाखयता तुमकां. आनी चोय फ्लायटाचेर सांगू तुमकां, फ्लायट आहा तो गल्फ एर आहा, कुवेट टू गोवा आहा. आनी तेजी टिकेट जावन आहा आतां ह्या म्हयन्यान 157 केडी अप एंड डावन 2 टिकेटी. आनी वेट 40 kg लागेज आनी 7 kg हँडबॅग इतलें व्हरपा मेळटा. बाकी एर इंडिया, इंडिगो, स्पायस जेट तेजी म्हाका कांय आजून इन्फॉर्मेशन मेळ्ळो ना, म्हण काडलो ना. तुमकां जाय जाल्यार तुमी मागीर कमेंट कराय, मागीर वचून काडपा जाता आनी मागीर तुमकां हांव शेअर करता. ओके. आनी आनीकूय फ्लायट आहाय गोंयां वयताय ते लायक एर अरेबिया आहा. तेजी मागीर इन्फॉर्मेशन हांव तुमकां अपकमींग व्हिडियोन दितलो. ओके. सद्या गल्फ एर बरो. गल्फ एराक कांय इसकू कटकटी आसना, कांय प्रॉब्लम आसना. ओके फ्रेंड्स. आनी आतां रावंड मारून वचूं वयता हांव घरा. सो हिंग पावलो. अशें करून डेयली येना, केन्ना येता चुकोन. ह्या दिसान येयलें ना कित्याक आयज चड आयज डस्टूय चड आपूण व्हिडियो करपा लागून या म्हणलें. ओके. टायम मेळटा तेन्ना वयता हांव ना न्ही, वॉकिंग करपा जाय. ओके. सो ओके फ्रेंड्स, हो व्हिडियो हें एंड कोत्ता. चॅनला न्यू आहाय, चॅनल लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब कराय. आनी मोग आसूं. थँक्यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केअर. हांव चोय पावत येयलो घरा कडेन. आनी हो व्हिडियो मागीर हांव इवनिंग घालतलो. ओके. सो बाय फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स, जितली हांवें तुमकां शॉप दाखयलें न्ही ती जावन हांवें
लूल हायपर मार्केट आलराय थिंग आहाय थिंग मेळटलो तुमकां. थिंग वचून तुमी चॅक करपा जाता. अदरवायज थिंग शॉपां कुयट सिटीन आनी जायत करून ब्रांच आहाय. तुमी गुगलार फायंड करपाक शकताय. ओके. आनी कितें आनी ह्या जाल्यार म्हाका कमेंट घालाय. हांव तुमकां डेफिनेटली आन्सर दिता.